दुसरी गजाल मोगाच्यो नो मास्टरबेशन. म्हाका एका तरणाट्यान सवाल केल्ले एका क्लासींत, फादर इज मास्टरबेशन ए सिन? स्वराती म्हणटा आमी. मास्टरबेशन इज इट ए सिन? येस, इट इज ए सिन. तो म्हणालो, नो, समबडी टोल्ड मी इट्स लायक पिसिंग. व्हडली गजाल न्ही ती, ल्हानशी गजाल. हे कुडीची गरज तिरसिल्ले बरी. मोगाचो नो, अगेन रॉंग इन्फॉर्मेशन, रॉंग टीचिंग. हे खंयच्याय जबाबदारेच्या मनशाने दिवची शिकोवन न्ही. आमची कूड ती आमची न्हय मोगाचो नो. सांत पावलो कोरिंथांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 19, your body is not your body, it is the body given to you by Jesus Christ. सोम्यान तुमकां दिल्ली कूड, सोम्यान म्हाका दिल्ली कूड, देवान म्हाका दिल्ली कूड. देखून I do not have absolute rights over my own body. देखून हांव म्हज्या कुडी विशांत म्हाका कितें जाय तें करता म्हणून हांवें जायना. आमी सोम्याच्या सारक्याचे, देवाच्या सारक्याचे आनी सुरूपायची, तर आमच्या कुडीक आमी गौरव दिवंक जाय. पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका म्हणलें तुमी, वय मो. पेल्याच्या दादल्याची आशा करिनाका म्हणलें आमी. तुज्यात कुडीची तुवें आशा करियेत गी ना. तुज्यात कुडीची आशा करून तुजी कूड तुवें संतोष भोगच्याक, गुपीत संतोष भोगच्याक देवान तुका दिल्ली न्हय मोगाच्यानो. आनी देखून म्हजी कूड आय विल डू वॉट आय वॉन्ट. वी डू नॉट हॅव सच रायट्स. देवान म्हाका रचलां आनी म्हजी लैंगिकता देवान दिल्ली. माय सेक्शुअलिटी इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड. आनी देखून हांवें म्हज्या कुडीक हांवें रेस्पेक्ट दिवंक जाय. म्हज्या आपोवण्याक सरी जावन हांवें ताका गौरव दिवंक जाय. अशें म्हणटा आसतना कोणी ह्या विशयान चुकोवन पडोवंकूच ना म्हणून सांगूंक बारीकच. कित्याक मनीस जाल्ल्यांक हर एकल्यांक तांची अस्कताय आसता, विशेश करून कुडीची. आमची मोत, आमचें काळीज सांगिल्ले बरी कूड आयकना जावंक पुरो. पूण अशें म्हणटा आसतना तें सारकें म्हूण वाचचें या वाद करचो तें चूक. देखून पवित्र सभा स्पश्ट रितीन सांगता, मास्टरबेशन इज एन इंट्रिन्सिक इवल. थोड्यांक तें अप्रूप घडोवंक पुरो, थोड्यांक तें कंपल्शन जावंक पुरो. आनी मेडिकल सायन्स कितें म्हणटा, मास्टरबेशन केल्ले वरवीं पिडा कांय येना म्हणटा. पूण मोगाचो न्हू, पीडा आनी पातक ह्यो दोन विविध संगती. पीडा येना देखून मास्टरबेशन इज नॉट रायट. एथिकली या मॉरली या नैतीक रितीन या देवाच्या दृश्टीन पीडा येना देखून तें सारकें म्हणूंक जायना. कित्याक कोण आपणाच्याच कुडीचे विशयांत चिंतून आपणाचेच विश्व घेवन संतोष पावता आनी दादूसकाय भोगता, इट इज ए नार्सिसिस्टीक एटिट्यूड म्हणटा सायकॉलॉजी. देखून मानसशास्त्र म्हणटा, सायकॉलॉजी म्हणटा, कोण मास्टरबेशनांत चड आनी चड मेतेर जाला ताची पर्सनालिटी बदलता. तो एक स्वार्थी आनी विशेष स्वार्थी मनीस. कित्याक म्हळ्यार आपणा विशयांच चिंतून आपणाच्या कुडी संतोष पावचे. इट इज नॉट ए नॉर्मल एटिट्यूड, इट इज एन एबनॉर्मल एटिट्यूड. देखून मोगाचो न्हू, तरणाट्यांक विशेश करून कोणायक असली सवय आसा जाल्यार हांवें दिवचें कावन्सिलींग हेंच. जाता तितलें उणें कर, एवॉयड कर, बिकॉज इट इज एन इवल वीच कॅन ईट यू अप. तुजी जिनी विबाड करूंक शकता. साबारांच्या काजारी जिवितांत मोगाचो न्हू, दादल्याक थोडे फावटी स्त्रियेंतय आकर्शण आसना, भागार ताका मास्टरबेशन या स्वरातींतय चड आकर्शण आसता. कितल्योश्यो स्त्रियो आपणाचो दादलो आपणा लागीं येना म्हूण रडटात. कित्या खातीर? आदीं तावन जाल्ल्या सवयेक लागून साबारांक काजारी लैंगीक करण्यान संतोष मेळना. आनी देखून कितें, इट्स अ डिस्ट्रॅक्शन. आनी स्त्रियेक हिणसूंचें, तूं समनाय म्हणचें, ह्या आनी कितें जाता, आपणाची सूख आनी एकल्याचेर तापचें. आनी देखून मोगाचो न्हू, पळया कशें ही संवसाराची वडणी, वैयक्तीक वडणी, पातकाची वडणी कुटुंब नाश करता, संबंध नाश करता, कुटुंबां बेसा करतात. देखून सेकंड टायप ऑफ ऑनलायन एडल्ट्री कारण जोंचे. तिसरें मोगाचो न्हू, लिव्ह इन रिलेशनशिप्स. एक काळ आसुल्लो अमेरिकांत, ऑस्ट्रेलियांत, लंडनांत काजार जावच्या पयलें सांगातार वतात म्हणून सांगुल्ल्यो काणयो आयकल्यात आसतल्यो.
आजकाल कितें जालां आजकाल आमच्या कुटुंबांनी इंचायलां आमच्या कुटुंबांनी आमच्या मुखार वाडिल्लीं भुरगीं आमच्या लागीं बेसांव काणयल्लीं भुरगीं आल्तार भुरगीं आशिल्लीं तांतून संघ संस्थांत आशिल्लीं सदां संजेर मागणें करची तुमच्या लागीं बऱ्या रितीन उलोवची आज गांव सोडून गेल्यांत आनी ऑल ऑफ ए सडन तांचें जिवीत बदल्लां तुमी शिकयल्लें आमी मागिल्लें आमी आशेल्लें तांचें थंय कांय पळोवंक मेळना बागार फिल्मांनी पळयल्लें तांच्या फ्रेंड्सांनी सांगिल्लें संवसारार दिसचें ती फॉलो करते आसात इतून पावलांगी आजकाल आवय बापायन भुरग्यांक काजार जापुता तुमी सांगात आसात कितलो तेंप म्हणून मागची गजाली आयल्या काजार कित्याक म्हणून सवाल करचें आयलां आनी सांगाता जिवचें आयलां फाटल्या दिसांनी आमच्या इंडियांत कितली मर्डर्स जालीं तुमकां कळीत आसा लग्ना भायर संबंध दवरलीं सांगाता जियेल्लीं कांयलें सोडून जाता आसतना एकच चेडवान चेडक्याक जिवेशी मारचें कोणार ना एकच आनी चेडक्यान चेडवाक जिवेशी मारचें गोणयेन घालचें ड्रम्मान घालचें फ्रिजांत भरचें तुमकां कळीत आसा व्हडलीं फ्रिजां पळयतना म्हाका बेन दिसूंक सुरू जालां आतां मोगाच्यानो कित्याक लागून हें जाता कित्याक केदाळा मनीस आपणाच्या जिणे विशयान जबाबदारी घेना आनी सलिसायेन कोणाय लागीं फसवून पडटा मोगार पडटा आनी मोग आनी लास्ट म्हणटा आमी प्लेजर आनी मोग हाच्या विशयांतलो फरक कळना सगळें एक म्हणटा ताचें जिवीत रिस्केर पडटा हांगासर जायतीं तरणाटीं आसात विशेश करून चलयो काजाराक तयार आसच्यो ह्या काजारा विशयान चिंतच्यो तुमकां एक शिदा म्हजी शिकोवण मोगाच्या चलयांनो मोग करा तोंड दांपून खंय कुडांत रावा म्हणून खंडी सांगना तुमचें फुडार तुमी बांदूंका बरो चलो मेळ्ळो तर मोगा विशयान चिंता तरणाट्यानो काजारा विशयान चिंतून आसात बरी चली आसा जाल्यार मोगार पडा पूण हरी एक पुटी उडासतोरा काजारा पयलींचो मोग आनी काजारा उपरांतचो मोग तातूंत व्यत्यास आसा कितें काजारा उपरांत करी जें तें पयलें करूंक वचनाकात हांगासर सुमार आंब्याचे रूख आसात वय मो आनी आतां थोड्या तेंपान फुलां वचोंक पुरो बरे आंबे जावंक पुरो सुमार बरें सायज जाता आसतना आमकां काडया म्हूण बगता खावया म्हूण बगता पूण आमचोरान आमी खाण केलें जाल्यार कितें जाता रूच ना थोडे आंबे खंय इल्ले मीठ घालून खावयेत कोण ना कश्टांनी एक कुडको दोन कुडको खावयेत कोण ना पूण पिके आंबे केल्ले बरी तरणे आंबे खावंक जातात गी जायनात मोगाचे देखून उडासतोरा लैंगीक सकात वाडल्या यू आर मेच्युअर फिजिकली बट आर यू मेच्युअर इमोशनली आर यू मेच्युअर in a family for a family responsibility जिणी बोर सांगाता रोंग तुमी मेच्योर जाल्यात गी उडासतोरा आनी देखून मस्त जाणा युवा जाणा काजाराच्या पयलें एक संबंध दवरून अखेरीक 2-3 वर्सांनी तुटोवन मागीर रडणें रुदान करन आनी हांव काजार जायना मोगार पडना म्हणून हट्ट धरली जायतीं आसा हांव हांगासर येवच्या पयलें म्हाका एक कॉल आयलें ह्याच विशयान डिग्री करता आसतना एकलें चेडूं आनी एकल्याच्या मोगार आशिल्लें मागीर 2 वर्सां उपरांत ताका कळ्ळें तो चेडको समना म्हणून चेडवान सोडलें आतां चेडको आजून दोस्ते आसा थ्रेट कॉल्स थ्रेट ईमेल्स थ्रेट मेसेज तुका जिवेशी मारता तुवें काजार जायनाटलेर पळयता पुलिसांक गेलें पुलिसांनी सांगलें आयकना मोगाचें न्हू कितलींशीं जाणां युवा जाणां विशेश करून आमचे चलयो कोसोन आसात कित्याक आवय बापायन सांगिल्लें पाद्र्यापान सांगिल्लें दोतोनीन सांगिल्लें कुटुंबान सांगिल्लें आयकनासतना माय लायफ माय फ्रीडम माय चॉयस म्हणून गेल्लीं मागीर सगळें कंट्रोला सुकल्या उपरांत कोणेंय कांय करूंक जायना देखून उडासतोरा संवसार दिसचे इतलो कलरफूल ना इट मे अपियर टू बी कलरफूल बट देर आर ऑलवेज हुक्स तुमचो भरवोसो तुमचो विश्वास लग्ना पयलींच विकी नाकात विशेष करून आमची कूड देवान दिल्ली ती त्या व्यक्तीक त्या दादल्याक आनी त्या स्त्रीक
कोण मरा पर्या म्हजे सांगता रावता म्हणून हालतारे मुखार धैर्यान बास दिवंक धैर्य घेता, हू टेक्स करेज टू से इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी आय विल बी युअर हस्बंड, आय विल बी युअर वाईफ. तसल्या माद्दीच्या मोगाचो न्हू. खंय पार्कांत या आयस्क्रीम पार्लरांत हॉटेलांत गुपीत सांगतल्यांक न्हय. टू मच ऑफ अ रिस्क. देखून तुमच्या लागीं गुपीत सांगतलो हांव तुजो मोग करता म्हणल्यार पातये नाकात. कोण पब्लिकली सांगता तांकांच पातयेवंक कश्ट, आनी तुमच्या लागीं मात सांगल्या पातयेवंक सुलाबगी. देखून मोगाचो न्हू, हांव आदल्या थोड्या दिसां आदीं जीवन ज्योती कॅम्पाक गेल्ले तो वळू 10वेच्या भुरग्यांनी म्हाका विचारलें, चलयां भुरग्यांनी, फादर वॉट इज द प्रॉब्लेम विथ लिव्ह इन रिलेशनशीप. दिस इज द प्रॉब्लेम. कित्याक त्या प्रायेंतान तुमी न्ही जावन काजर जावंक येता आसतना कितले कश्ट, कितले संकश्ट, कितली घुसपड जाल्या म्हणून कळीत आसचें ना. आनी मस्त जाणां आज काजराक देंवता आसतना भियान काळजेनेन जावच्या न्हवऱ्या कडेन व्हंकले कडेन दुबावन म्हाका जाल्ले बरी ताकाय जाला आंगी. कित्याक म्हळ्यार म्हजें हांवें सांगो ना, ताणें म्हजे कडेन सांगलां गी नांगी पळय मू दुबावन येतात मोगाचो न्हू. आनी देखून दयेकन तुमच्या आवय बापायनी सांगचें आयका. नितळ जिनी सां पावलून तिमोथीक म्हणली हेच भितरल्यान तुमच्या काळजान मतींत लेट देर बी वन एम. तुमची जिनी ती मरा पर्यंत देवान आमकां हावक दिलां तेदोळ पर्यंत नितळ सांबाळीचे. तर कितें पवित्र पुस्तक सांगता, जेजू सांगता, पवित्र सभा सांगता तें आमी हर एकल्यानी पाळोवंक जाय. चवथें मोगाचो न्हू, ऑनलायन एडल्टरी जावचें आजकाल होमोसेक्शुअलिटी, सालिंगपण. मस्त आयच्या युवा जाणांतय दादल्यान स्त्रियेन काजार जावेत, दादल्यान दादल्या कडेन एक हजार जावेत, स्त्रियेन स्त्रिये कडेन एक हजार जावेत. लिस्ट आखेर जायना, थंय लिस्ट आखेर जायना. कित्याक हांव सेमिनारीन तें शिकयता सेक्शुअल डिविएशन्स म्हणा. थोड्यांक मनशां थंय एट्रॅक्शनच ना, मन जातीन थंय. आतां कालें करचें, तांकांय काजार करचें गे आमी. बोकडी, पेटो, गाय हाडून. थोड्यांक जीव आसल्या मनशा कडेन एट्रॅक्शन ना. व्हेरी सॅड. मेल्ल्या मोड्या थंय एट्रॅक्शन. जायत्यो रेप एंड मर्डर केसीस. इनफॅक्ट इट इज मर्डर एंड रेप केसीस. कित्याक पोर्नोग्राफी पळयले वरवीं मस्त जाणांच्या मतींत तांचे नॉर्मल सेन्सस म्यूट जातात आनी मनीस कसल्याय करण्याक कांय कोशेटदाचें नासतना करूंक देंवता. कित्याक आज आमच्या गांवांत इतले रेप केसीस, इतले मर्डर केसीस थोडे बटी चिंतूंक समेत आसात. कित्याक मनीस सवकास आपणाकच देंवसार कणकाण घेता, देंवसाराची शिकोवन पळोवन. आनी देखून मोगाचो न्हू, आमकां वयले बार बगोवंक पुरो वॉट इज द प्रॉब्लेम ऑफ होमोसेक्शुअलिटी. दादल्याक आनी एका दादल्या थंय तसोच जल्माला तर कितें म्हणून हांव एक उतर हांगासर सांगूंक आशेता मोगाचो न्हू. जावं स्ट्रेट या होमोसेक्शुअल जर नॅचरली जाला तो फकत दादल्यातय आकर्षण आसा या स्त्रियेतय आकर्षण आसा म्हणल्या खातीर भागेवंत या पातकी जायना. पापसाहेबी पवित्र सभाची शिकवणी हेच सांगता. कोणी आतां जर होमोसेक्शुअल जावन जल्माला ताका आमी सेकंड दिवेत गी अंकल. दिनो जोगी दिनो जोगी कालें प्रॉब्लेम आमकां काय येता गे. कोणी आतां नॉर्मल जल्माला, नॉर्मल म्हणो जो म्हणटा ते पुरा आमी सक्कड नॉर्मल म्हणटा जायते म्हजे बरी तुमचे बरी म्हणल्यार या आमकां सेकंड दिवेत गी आनी एकल्यान दिनो जोगी. थंय आमी सुकोवन पडटा. पवित्र सभा म्हणटा हर एका मनशाक मनशा गौरव आमी दिवंक जाय. होमोसेक्शुअल जावन दी या तो आनी एक लिंग असो जावन दी, कोणी जावन दी, मनीस म्हणलें उडासवर आनी देखून मनशा गौरव दिया. ताका दिवचो गौरव कितें म्हळ्यार ताणें बस्सा रोशेत, ताणें आमचेर कामाक येवेत, ताचे कडेन आमी उलोवयेत, ताणें दोल्यो वस्तू काणवेत, ताणें कुमो करयेत, आमी ताका कुमो करयेत पयशांची. पूण खंयच्या संगतीनय आमी ओपोवंक नजो म्हूण सांगता पवित्र सभा.
एका दादल्यान आनी एका दादल्या लागीं काजार जावन आमी घोव आनी बायल आनी आमचें कुटुंब म्हणचें तें पवित्र सभा स्वीकार करिना. देखून लेट्स मेक अ डिस्टिंक्शन. Being homosexual or heterosexual in itself will not make you a sinner or a saint. तू homosexual नाही म्हणल्या खातीर तुका सर्गाक व्हरतात गी ना, पूण तुका देवान दिल्ली सेक्शुअलिटी तू कशी कसो जियेलाय म्हणल्याचेर सर्गा. हांव पाद्र्याप देखून हांव काजार जावना म्हणल्यार हांव सर्गाक येता गी ना मोगाचो न्हू. म्हजें आपोवणें याजक जावन हांव कशें जियेलां म्हणल्याचेर म्हाका सर्ग मेळटा. देखून आमी उडास दवरूंक जाय. पवित्र सभा कितें म्हणटा? हर एकलो आपणाच्या लैंगीक संगतेन उणपूण आसून उणेपण आसून जल्मल्लो तो पातकी न्हय, पूण ताचें उणेपण या कितें उण आसा पळय तो कशें जियेता ताचेर होंदून ताची जडती जातली. कशें काजाऱ्यांक आपल्या दादल्या आनी बायले लागीं मात संबंद दवरूंक उलो आसा, कशें याजकांक आनी धार्मिकांक आपणे दिल्ली अंकवारपणाची बसावणी लैंगीक संगती भायर जिवंक आसा, तशें कोणाक कुडींत उण आसा ताणें आपणाची जिणी कुटुंब बांदून न्ही बगार हेर रितीन जिवंक आसा. देखून कोणेंगी त्या दीस खबर केली आदल्या आमच्या पाप साहेबान कितें म्हळां होमोसेक्शुअलांक ब्लेसिंग दिवेत म्हणून. थोड्या तेंपा आदीं कार्मेल कॅफेंत हांवें ह्या विशयान सांगिल्लें. फिदुच्या सुप्लिकान्स म्हणल्या वातिकानाच्या डिकास्ट्रीन पाप साहेबाची शिकोवन दिल्ली सलिंग कामीक बेसांव दिवेत म्हणून. कळ्ळें बेसांव कशें. कोणी म्हजे लागीं आतां येवन सुमार जाणां बेसांव मागलें. बेसांव दिया फादर म्हणटा ना हांव बेसांव दितां. कोणेंय जर आमच्या लागीं बेसांव मागलें आमी बेसांव दिवेत म्हणटा पाप साहेब. आमी बेसांव दिता आसतना तुजो गांव कोणचो, तूं क्रिस्तांवगी या हेर धर्माचो आमी विचारतांगी ना. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी खंयच्याय वेळा असली कुडीची ऊन आसल्या लैंगीक ऊन आसल्या मनशांक आमी पातकी म्हणून उलयना, पूण हर एकल्यांनी देवान कितें निर्मिलां दादलो आनी स्त्री जावन कितें रचलां ही मांडावळ गौरव दिवन आमी जिवंक जाय. देखून कोण सलिंग खामी आसात तांकांय पवित्र सभेन वांटो आसा. कशें एक व्यक्ती जावन एक क्रिस्तांव जावन जिवंक. आमी क्रिस्तांव जावन करियर जाल्ली जायतीं कामां आसात ती तांणी करूंक आसात. दादलो जावन स्त्री जावन या खंयच्याय ओरिएंटेशन म्हणटा जल्मल्ल्यांक तांकां हेमखंडा वचोंक म्हणलें ना. बगार तांच्या नितळ जिणेन देखून तूं कितें भितर तावन करताय ताचे वयर तुजी जडती जातेली.